दायजां सांबाळपाक जाय असो गडगड मंत्रीच घालतात, पण गोंयांतली दायजां बेवारशी जावन पडल्यात. हणजूण कांयसोचो शापोरा किल्लो ताची बेस बरी देख. ताचे पळोवणे वेळार पुरातत्व खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायाक नाका जाल्ल्यो गजाली पळोवपाक मेळ्ळ्यो. बेकायदेशीरपणाक खपोवन घेवचो ना, थळाव्या वेवसायिकांची अतिक्रमणय सोसून घेवचो ना, ताणें तंबीच दिली. गोंयांतल्या मोजक्याच इतिहासीक दायजां मदले कांयसूरचो शापोरा किल्लो एक दायज. पर्यटन स्थळ. हांगा बरेंच कितें पळोवपाक मेळटा. कितें म्हण ना हांगा? कोयराच्यो राशी आसात, अतिक्रमणां जाल्यांत, वेवसायांत थळाव्यांक प्राधान्य ना, सरकाराची आडनदर कायमची. बुधवारा हें सगळें पळोवपाक पुरातत्व खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसाय थंय पावलो. ताणें पळयलें आनी ताचें कळ्ळें. Now it is not a revenue model. म्हणजे म्हाका दिसता शेकड्यांनी लोक आतां हांगा धंदो करतात, 1 रुपया कोणाक दिनात आनी थोड्यांनी हांगा दुकानांच घाल्यात आपल्या बापायची प्रॉपर्टी जाल्ल्या भशेन. अ सिंगल ओनर, आय एम टोल्ड, he has got 10-15 shops and he is letting it out for 10,000 per month. Whose property is this? ह्यो कापोती बांदून जर रजिस्टर केले जर जायत, we will not entertain anybody of this, you know. म्हाका वायटपण लोकल हांचेर घेवचें पडटलें. तुमचें जर साथ आसा जाल्यार करतलो, नाल्यार मागीर अशेंच उरपाचें. सुभाष बाब, हो फोर्ड म्हणटा तो एंटी सोशल एलिमेंट्साकूय लागून तसो फामाद आसा. गेल्या म्हयन्या मर्डर पासून जालो रातचो हांगासर. हे क्रायम्स कंट्रोल करपाक कितें स्टेप्स घेतले हांगासर आतां? टुडे दीस इज माय फर्स्ट विजीट अँड यू हॅव रायटली सेड दॅट इट इज फेमस फॉर एंटी द क्रिमिनल एक्टिविटीज करपाच्यो. वी विल इन्फॉर्म दी लोकल हाका ताजेर कितें तर दवरतले. दॅट इज वॉट आय हॅव सेड. आमचे सुपरवायझर रायट नाव वी डू नॉट हॅव एनी सुपरवायझर. हांगा म्हटल्यार फक्त 5 ते 6 मेरेन असतात. आफ्टर दॅट कोण नसता. आमचे रातचे सुपरवायझर घालचे पडटले. पर्यटन सुवात आशिल्ल्या वाठारांत थळावे वेवसायीच भाडेकार जाल्यात. रवी हरमलकारान सांगलें. आमच्या लोकल्सांक हाचे लोकल जे बिझनेसमॅन आसा तांकां आवाज उठयत आसता तांकां, आनी तांकां लोकल्सांक वाली कोण ना हांगा. आतां आमी लकी आसा, आमची सरपंच आसा पळय, आमचो सरपंच तो आमचो आसा, म्हणजे जो आमकां सपोर्ट करपी आसा, तो एक आमचो प्लस पॉयंट. आयज तो आमची सापोरा फोर्डा वीच इज व्हेरी डेटोरेटिंग कंडिशन, आनी हांगासून हायेस्ट इनकम ऑर रेव्हेन्यू जनरेट जावं येता टू द गव्हर्मेंट एंड टू द लोकल्स ऑल्सो. पण तेंच्यांनी तो असोच पडींग उडयला आनी थंय इलिगॅलिटीज खूब वाडल्या. म्हणजे कशें आसा, आमच्या लोकल्स बिझनेसमॅन करता बिझनेसीस आसा पळय तांकां सायडलायन केल्या आनी सगळे मायग्रंट्स आसा पळय ते मायग्रंट्सांनी हांगासर कॅप्चर केला. सुभाष फळदेसाय हो रिव्हर नॅव्हिगेशनाचो मिनिस्टर. इलेक्ट्रॉनिक फेरीबोट सेवेच्या कोफू सांवाचेर ताका प्रस्न विचारलो. आपणाक परक्या वरी वागयल्ल्याची खंत ताणें ह्या वेळार उक्तायली. दया, कुछ तो गडबड है ची ही सुलूच न्हय मू. कशें आसा, एक फेरीबोट आसा, ही फेरीबोट्स बांदलेली आमचे रिवर नॅव्हिगेशन कळ्ळें न्ही, आनी तिचे आतां लॉन्च जाता, लोकार्पण जाता. ताचें इन्विटेशन म्हाका मार्मुगा पोर्ट ट्रस्ट आनी मँगलोर पोर्ट ट्रस्ट हांच्या संयुक्त म्हाका आपयता की ते लॉन्च करपा खातीर. कळ्ळें न्ही. म्हणजे म्हजे चलयेचें जेन्ना कन्यादान करता, लग्न जाता, तेन्ना म्हाका दुसऱ्या कडच्यान येता इन्विटेशन. दीस इज सरप्रायझींग. कळ्ळें न्ही. दीस इज वॉट आय रेज विथ द हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर दॅट दीस इज नॉट एक्सेप्टेबल. आय एम अ मिनिस्टर ऑफ दॅट. ओके. ऑल दॅट त्या डिपार्टमेंटाचो कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स वता आनी ताजेर इंटरव्यू दिता की ती बोट कशी बांदली, कितें जाल्लें. सो वेन आय एम होल्डिंग अ डिपार्टमेंट अँड वेन आय एम अ मिनिस्टर अँड आय एम इन्वायटेड एज अ गेस्ट अँड दॅट टू विदाउट मेंटेनिंग द प्रोटोकॉल्स, माय नेम ऑन द इन्विटेशन इज एट द बॉटम. सो आय डोंट टॉलरेट दीस. गोवा 365 खातीर शापोराच्यान समीप नार्वेकार.